आयचो संदेश लग्न कुटुंबा जिविताची सुरवात मोग आनी मागणे लग्ना जिविताची दादोसकाय साजूद पती पत्नीचो मजतदार मोगाच्यानो आज ह्या सांजूद देवाच्या पुंतळार देवाच्या कृपेन 3 जोडी पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकवटतात आणि कुटुंबा जिणयेक प्रवेश जातात। ह्या जोड्यांक आमी देवाचो आदार मागया। देवान मनशाक आपणाच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो जावन रचलो आनी देवान म्हळें दादल्यान एकसुरो आसचें बरें न्हय। ह्या मुखांत्र देवान स्त्रियेक दादल्या तावन रचून तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा संवसार बरा। अशें लग्न संस्कार घडोवन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मनशाक आपल्या रचनेच्या कामांत तांकां भागीदार केलें। अशें मनीस देवाच्या उल्याक पाळो दिवन कुटुंबा जिवीत जियेवन देवाच्या रचनेच्या योजनांत भागीदार जावनूच आयला। ह्याच उल्याक पाळो दिवन आज तेगां जोडी लग्ना जिवीत जियोंक ह्या संस्कारा मुखांत्र फुडें सरतात। तांणी सुरवात करच्या लग्ना जिवितांत अखेर पर्यंत एकामेका मोगान मानान आनी विस्वासीपणान तीर रावूंक आनी देवाक मानवोची शेगुणी जिणी जियोंक देवाच्या कृपेचो आशिर्वाद सदांच लाभो दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागया। Halo cik. Cik, halo mai cik. Halo cik. Halo.
एक घडी बरोबर बसया मोगाच्या भाव भयणीनो आज सांजुदाच्या परबेक तयार जावन नवें सवो दीस आमी आचरण करता आयच्या दिसा आमी सामुहीक काजाराचो संभ्रम चलयता हे संदर्भार आयच्या दिसा आमी नियाळटां तो विशय हे परी आमी नियाळटां तो विशय हे परी आसा लग्न कुटुंबा जिविता सुरवात मोग आनी मागणें लग्न जिविताची दादोसकाय सांजूद पती पत्नीचो मजतदार ह्या विशयाचेर नियाळतना आज काजरी जोड्यां पासत आमी मागता आज काजरी जोडी हांगासर तेगा जाणां आसात रोशन फर्नांडीस पूत आंतोन फर्नांडीस आनी वायलेट फर्नांडीस हांचो काटी पडला विर्गजेचो तशेंच ताची व्हंकल अविला ज्योती वरेदा दो वलेरियन वरेदा आनी मिराबेल डेलारियो पावूर फिरगजेची दुसरें जोडें नवरो डेनिस कुटिना पूत फ्रांसीस कुटिना आनी जस्पिन डिसोजा मंजेश्वर फिरगजेचो ताचे व्हंकल अर्सिल्ला अश्विता पायस दो सिल्वेस्टर पायस आनी आलिस मोनीस माडेंतार फिरगजेची तिसरें जोडें नवरो मॅक्सिम राजेंद्र मोरास पूत अल्फोन्स मोरास आनी स्टेला फर्नांडीस सिदेगट्टे फिरगजेचो ताची पत्नी प्रितिका पिंटो दो वलेरियन पिंटो आनी वेरोनिका कुटिना विजयाटका फिरगजेची ही तेका जोडी आज व्हंकल नवरो जावन सोंपतात सुरेस्पर देवान तांकां लग्न जिविताक आपयलां तर तोच तांकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून ह्या संदर्भार मागया हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमचे आदले गोळी बाप भोवमानाधिक दोतोर लुईस पॉल सोजो ते निवृत्त तरी तांची सेवा वर्ते मापान ते दितात आनी आज ह्या जोड्यांक लग्नाचो संस्कार दिवंक तांचे पासून मागूंक ते हांगासर आयल्यात तुमा समेस्त तांचे तर्फेन तांकां मोगाचो स्वागत मागता आनी तांचे खातीर विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया तशेंच साबेटोनी करचे हांगासर सैरे याजक आसात तांकांय बरो स्वागत मागता आसतना तांचे खातीर विशेश करून मागया तशेंच तुमी व्हडा संख्येन हांगासर आयल्यात तुमच्या खातीर आमी मागता माध्यमा मुखांत्र हो संभ्रम चलयतल्या सरभक्तेका खातीर आमी मागता एका मनाचे काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया ह्या संदर्भार अर्गान तेसां पासून मीस भेटयता बरी भलायकी जोडच्या खातीर फिलीप नेरी सेराव आनी कुटुंब आयसी कॉलनी मुंबय अर्गान तेसां पासून मीस भेटयता प्रकाश मेल्विन मॉनिस आनी कुटुंब मुडबिद्री इज्रायल प्रत्येक तेसां पासून मीस भेटयता डेझलिन फर्नांडीस मंगळूर देवान आपणा केले उपकारांक अर्गां मीस दितात विक्टर पत्राव मदतेरेचो वडो अपोलिन सिक्वेर आनी कुटुंब वेलंक आनी वडो गॉडविन मोंतेरो आनी कुटुंब पवित्र काळजा वडो हेराल्ड आनी शांती डिसोजा काटी पडला मेरी डिसोजा तल्लूर फ्रांसीस आनी श्रुती मतायस काटी पडला प्रवीण मतायस निड्डोडी मेरी पिंटो नीरुडे स्टॅनी आनी लिल्ली क्रास्ट कुळूर अम्रोज आनी वायलेट पिंटो किरें लॉरेन्स नर्बर्ट सिक्वेरा गुरपूर जोविटा एन्सेल देसा मुक्का अर्पिता निफा मतायस किन्निगुडी लॉरेन्स मिनेजस आनी कुटुंब नारावी एवलिन नरोना कठील स्टीवन आनी लॉलिटा लोबो कार्कळा क्लेवन प्रिया किन्निगुडी सॅन्ड्रिच डिसोजा सुरतकल क्लेविन पिंटो कॅनडा प्रत्येक तेसां पासून मीस भेटयता राहुल जाक सिक्वेरा नित्या दरवडो एलन आनी विटा पिंटो किरें मॅक्विन नरोना पेर्नाल वॉल्टर मेंडोन्सा मुदरंगडी देवादीन डॉल्फी कुटिना चत्म्या पासून मीस भेटयता 26 वर्सांच्या उगडासाक थॉमस कुटिना आनी कुटुंब मदर तेरेजा वडो देवादीन सिस्टर मेरी सेरावच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता जसिंता कुटिनो सांजूद वडो देवादीन जॉन कुटिनो आत्म्या पासून मीस भेटयता अग्नेस कुटिनो पवित्र काळजा वडो देवादीन अल्बर्ट डिसोजा आत्म्या पासून मीस भेटयता लुईस डिसोजा तोकूर देवादीन अनिता लुईस आनी डेनियल डिसोजा आत्म्या पासून मीस भेटयता विटा पिंटो किरें देवादीन मतायस आनी तेरेजा मिरांदाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता क्रिस्टीन आनी कुटुंब दुबाय हे सर्विरे पासून मागया आमा समेस्तां पासून मागया जे कोण मागतान बसयलां उडास करून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांदू जुदाक समर्पिल्ल्या ह्या पूर्ण शेतांत आमी आसाव. फेस्ताची तयारी जावन आत्तां हांगाच्या बिगारान सांगिल्ल्या प्रमाणे आज सामुहीक काजारां तो दीस आनी 3 जोडी हांगासर सांत जुदाची आशिर्वादान जोडनो तांची नवी जिणी सुरू करूंक हांगासर आसात. सांत जुदाची मजत तांकां भरपूर लाबोवन दी. देव तांकां बेसावन दिवं दी आनी आज सुरू करचें तें नवें काजारी जिवीत तांचें सर्व रितींनी तांकां संतोशाचें, समाधानाचें आनी बेसावांनी भरलेलें जावं दी म्हूण आमची समेस्तांची आशा आनी मागणें. मोगाच्या लग्न जावच्या व्हंकले न्हवऱ्यानो, आमची मागणी तुमचे खातीर आज आसात. तुमी आज कितें एकामेकाक उतार भास दितात ती मोरा पर्यंत तुमी सांबाळूंक देवाची कृपा तुमकां भरपूर आसा. तुमी ती कृपा उपयोग करीचे, देवाचेर संपूर्ण पातयेणी दवरीचे आनी सांत जुदाची मजत तुमी मागून हे मेट काजारी जिविताचें मेट काडूंक तुमी मुखार वसा म्हणून तुमकां हांव विनंती करता. भावानो भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान पवत्या तरान आमी भेटोवच्या खातीर आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर ह्या त्यागांक नव्या जोड्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरपूर मेळच्या खातीर आमची मागणी भेटोवया. आमी आमकांच तयार करया, पदकांची दूख धरन देवाचें बोगसाणें मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हज्यो सुद्दां जावकार मोरयेक सगळ्यांक घेवन आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
मागतोया. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन आयकोन घे. आज लग्नाचो संस्कार घेवंक मुखार आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल. तुजे वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटतात, तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगांत तांकां तीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव म्हणालो, मनशान एक सुरें आसचें बरें न्हय. हांव तुका फावत आसली सांगातीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंतावन सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलीं. जें नांव मनशान हर एक प्राणयांक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावत आसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्पर देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशातावन काडलेले बोरयेची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी हें म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवडटा आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेता ती सोम्याक भियेता आनी ताच्या वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस आनी तुजे सगळे नंदन जातेले. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पती फळदायक दाखवली परी आसतेली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोमरा सारकी वाचतेली. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सा पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्त थंय तुमकां आसात ह्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कल दिसावन चला.
पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्याक काल जाल्ले बरी काल सावन चलासय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपल्या पत्नीचे मस्तक जशी पवित्र सभा क्रिस्ता काल जाता तशेंच पत्नींनी सरसंगतींनी आपल्या पती काल जायसय पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा पवित्र सभा थिबो मिरी वा दुसरे कसलेच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी मायमेन पडसळ्ळी एकानीक आपणा जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान दोन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो हेच परी पतींनी जसो आपल्या कुडीचेर ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीसय आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकांत म्हणलें आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो ती दोगां एक गूट जातली हें एक गुटाचें सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता म्हणटाच तुमकांय ते लक्ती जाता तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं पत्नी आपल्या पतीतय मानान चलो देवाचें उतर सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसू जुआं परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या तो वळू जेजून सांग म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय देवाचें उतर है
वाकणी तुका क्रिस्ता. दीस वो आयचो सोम्यान केल्लो संतोष आनी उल्हास आज आमी पावया. किर्तनाची उतरां मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक तरान लग्नाचो साक्रामेंट जोडूंक हांगासर मुखार आयिल्ल्या व्हंकल न्हवऱ्यानो, दीस वो आयचो तो सोम्यान तुमच्या खातीर केल्लो म्हूण तुमी म्हणाजे. कित्याक तुमी हांगाची न्हय, दुसऱ्या फिरगजाची पयस जावन तुमी हांगासर आयल्यात. ह्या दिसा लग्नाच्या बेसांत एकवटोंक कुटुंबाक नव्या कुटुंबाक बुन्याद दवरूंक नवें जिवीत लग्नाचें प्रारंभ करूंक आनी हें सोम्यान सगळें येवजिलां देखून तुमी म्हणोंक फावो दीस वो आयचो सोम्यान केल्लो संतोष आनी उल्हास हांव पावता. संतोष आनी उल्हास हांव पावता म्हणून तुमी म्हणचें. आज लग्नाचो संस्कार साक्रामेंत जोडूंक तुमी आसात. लग्न खंय जावन आयलें म्हणलें सवाल हाची जापच्या पयल्या वाचपांत आसा. भाव भयणीन आमी पळयता प्राय बरोलीच चलो आनी चली एकामेकाक पळयतात, मोगार पडटात आनी उपरांत लग्न जातात. तळपटी प्राय भरता आसतना तांची वडिलां तांकां फावो ती सैरीक सोदून तांकां काजार करतात. सगळ्या संवसारांत खंयचेय जात कात जावं दी, खंयचेय धर्म जावं दी, लग्नाचो हो एक संस्कार ह्या लग्न म्हणलें तें घडिल्लें आमी पळयता. सैमादस तें आसा आनी प्राय भरता आसतना सैमा प्रमाणेच लग्न जावंक मुखार सरतात. लग्न खंय जावन आयलें म्हळ्यार सावलाक जावपाच्या पयलें वाचप तुमी आयकलां. देव आदांक रचता आनी तेज्या उपरांत ह्या मनशान एक सुरें आसचें बरें न्हय देखून ताका समसारकी एक सांगातीण जावन हांव रचता म्हळें देवान आनी आदांक गाढ न्हिदेंत घालो आनी ताच्या कुशीची बोर काडन येवेक ताणें रचलें आनी येवेक आदांच्या मुखार हाडलें. आदांव संतोशान उल्हासान उडकी मारून म्हणलो हें म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड म्हणून ताका येव म्हणून नांव ताणें दिलें. तर लग्नाचो बुन्याद जावन आसा देव. मोगाच्या लग्न जावच्या बाबानो, भयणीनो, व्हंकले आनी न्हवऱ्यानो हें तुमी समजाचें. तुमी लग्न जाता जाल्यार हें लग्न प्रारंभ केल्लें देवान, देवाच्या हातान तावन लग्न प्रारंभ जालां. आनी दादल्या आनी स्त्रियेक ताणें रचयल्लें. दादल्यान एक चोरो रावचें बरें न्हय म्हूण देवान म्हळें आनी सका समसारकी सांगातीण ताणें रचली. तांकां सांगात हाडलें, बेसांव दिलें. आमी म्हणचें जाल्यार देवान त्या पयल्या जोड्याचें रेस्पेर केलें आनी तांकां आशिर्वाद दिवन ताणें म्हळें वाडा आनी चडा, संवसार बरा आनी संवसार तुमच्या अधीन करा. आज तोच सर्वेस्पोर देव तुमच्या ह्या लग्नाच्या ह्या विशेष घडितांत तो हांगासर आसा. तेंच करूंक देवान कशें आदांक आनी येवेक बेसांव दिलें तशें तुमकांय तो बेसांव दिता. आनी आयच्या ह्या
बऱ्या दिसा देवान घडयल्ल्या ह्या बऱ्या दिसा देव तुमकां येवन भेटता आनी देव तुमकां आशिर्वाद दिता आनी ते आशिर्वादा वरवीं तुमी कुटाम तुमी प्रारंभ करूंक शकतल्यात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांत पावल कितें म्हणटा ती एक बुधबाळ दिता. सांत पावल स्त्रियेक आनी दादल्याक, स्त्रियेक बुधबाळ तशें दादल्याक बुधबाळ. ही बुधबाळ ताणें दिवची मोगाच्या लग्न जावच्या व्हंकले आनी न्हवऱ्यानो तुमी ती पाळूंक जाय. सांत पावल स्त्रियेक म्हणटा तुवें दादल्याक खाल जायचें. कशें पवित्र सभेन ताचे मोस्ताका जेजू खाल जाली तशें तुवें दादल्याक खाल जायचें. आनी दादल्याक म्हणटा तुवें तुज्या स्त्रियेचो मोग करीचें. कशें मोग करीचें? कशें जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो आनी आपणाकच ताणें समर्पण दिलें. कशें समर्पण दिलें? आपणाचे जीव सयत ताणें दिवन. तशें म्हणटा सांत पावल दादल्याक तुज्या पत्नीचो तुवें मोग करीचें. कशें जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो तशें म्हळ्यार कितलो त्याग करूंक आसा जाल्यार तयार तुवें आसाचें. कित्याक आज तुमकां मेळिल्लें सांगातीण तें देवानच येवजिलां. देवान तुमकां आज फावो तो सांगाती फावो ती सांगातीण दिल्या म्हणलें तें तुमी स्विकार करीचें. जावंक पुरो काजराच्या मालीन तुमकां सैरीक केल्ली जावंक पुरो ह्या दुसरे खंयची वाट पूण देवाचें येवजन तुमचें तें आसा म्हणलें तें तुमी विसर नाकात. भावार्थी तुमी, क्रिस्तांव तुमी, कॅथोलीक तुमी, देवान आमकां ताच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें रचलां. देवान आमच्या जिणेंत हर एका हांतार हर एका मेटार ताणेंच सक्कडी संगती ताणें येवजन घालां. आनी तुमकां ह्या वेळार तुमकां लग्नाच्या ह्या संस्कारांत सांगाता मेळाचे, सांगाता तुमी येयचे आनी अशें लग्न जायचें म्हूण देवाची मांडावळ तुमच्या जिणेंत आज आसा म्हणलें उडास दवरा. आनी सांत पावलान सांगली ती बुधबाळ स्त्रियेन दादल्याक काल जावन म्हळ्यार कितें? काल जावन म्हळ्यार हर एका संगतेंत एका कामाच्या मनशा बरी काल रावचें म्हण न्ही. तुमी एकामेका सांगातपणांत जियेतना एकामेका सांगाता जियेतना मोगान हें सगळें तुमी पळोवचें. देखून मोग, विश्वास आनी सांगातपण हें तुमच्या जिणेंत आसूं दी. मोग एकामेकाचो तुमी करचो. आयचो वांजेल कितें म्हणटा? एकामेकाचो जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. हें सगळें आमकां बांदता. पूण प्रत्येक तरान लग्नाचो संस्कार जोडिल्ल्यांनी आनी आज जोडच्यांनी तें गरजे. कशें? हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आमकां आमच्या धर्माचें आमच्या समोर्तीचें एक विशेष लक्षण जावन आसा मोग. मोग देवाचो, मोग पेल्याचो. ह्या मुखांतर लोक समजून दी तुमी म्हूण म्हजे म्हळें जेजून ताच्या शिसांक तुमी एकामेकाचो मोग केल्ले वरवीं तुमी म्हजे म्हूण लोक वळखून दी. भावानो भयणीनो हें खंय आमी दाखोवन दिवचें. लग्नाच्या संस्कारांत कुटुंबाच्या जिवितांत थंयसर जर तर मोग आसा, भरपूर मोग आसा, थंयसर त्याग आसा. थंयसर त्याग आसा, थंयसर एकामेका बोगसूंक तयार आसा. आनी एकामेका बोगशितना थंयसर संतोश आसा, समाधान आसा, बरेंपण आसा. आनी हें तुमी उडास दवरचें. आमचो पापसाहेब जुआंव पॉल दुसरो तो ताका काजारी जोडी 9 हजार जाल्ली ती आतां जाल्यार
एक 2-3 म्हयन्यां फावटी बापसाहेबाक भेटोवन ताचें बेसांव काडूंक येतात. 3 म्हयन्याक फावटी नोवेंच काजार जाल्ली खंय खंय तावन सगळ्या संवसाराची ते वचून बापसाहेबाचें बेसांव काडूंक वतात. आनी जोन पॉल दुसरो ताका काजारी जोडी भेटोवंक गेल्ल्या वेळार तांकां बापसाहेब म्हणलो, तुमकां देवान सांगाता हाडलां. देवान तुमकां एकामेकाक दादलो आनी स्त्री कर्ण तुमकां ताणें सांगाता हाडलां. पळय तें उडास दवरा म्हणलो. तुमी कशेंय कले खंयच्या वरवीं सांगाता येवनात, पूण देवाची मांडावळ ती म्हणलो. तुमी हें समजून काडून घेया. तुज्या पत्नीक देवान तुका तुजी पत्नीन कर्ण दिला आनी पत्नीन म्हणजे हो दादलो म्हाका देवान म्हाका म्हजो दादलो कर्ण दिला. उडास दवरा. बापसाहेब म्हणलो, तुमकां देवानच सांगाता हाडलां एकामेका दादलो आनी स्त्री जावन. हें तुमी सदांच उडास दवरचें म्हणलो. आनी दुसरें बापसाहेब म्हणलो, तुमकां सांगाता हाडलां मात न्ही, देव तुमच्या सांगाता आसा. तुमकां सदांच ताचें बेसांव तुमकां आसा. उडास दवरा. कश्टांत अनवरांत बेजारांत देव तुमच्या सांगाता आसा म्हणून. कित्याक सक्रामेंत तुमी काण घेतात. बापसाहेब म्हणलो, सक्रामेंत तुमी काण घेतात देखून तुमच्या जिणेंत देव आमचो स्वामी तुमच्या जिणेंत तुमकां मेळटा. सक्रामेंता मुखांतरान देखून तो तुमच्या सांगाता आसा. कश्टां अनवरां बेजारांत कश्टांत देव तुमकां सांगात दिता देखून तुमी सोलवूंक जायना. बापसाहेब म्हणा निमाणें म्हणलो, सांगाता रावा, सांगाता जेवा, सांगाता मागा, सांगाता वेळ करची या. आनी मोगाचें एकवटाचें बेसांवांनी भरलेलें संतोशाचें जीवन कुटुंबा जीवन तुमी जियेया. उडास दवरया हो शब्द. सांगाता रावा. घरांत वेळ करची जे प्रत्येक जाण दादल्यांक हांवें सांगचें, खंय खंय वेळ करचूंक वयचें न्ही. घरा कुटुंबांत सांगाता रावा. बापसाहेबान म्हणलें म्हणचें हांवें, सांगाता रावा. सांगाता जेवा. जेवणाक एक विशेष एक बेसांव आसा, विशेष एक गुर्त आसा. सांगाता जेवतना थंयसर मैपास मोग थंयसर वांटून घेतात. सांगाता रावा, सांगाता जेवा, सांगाता मागा. कुटुंबांत मागणें. तुमी जर तर तुमचे जिणे अखेर मुसर जे देवाचें बेसांव जाय आनी देखून मागण्या मुखांतर तें बेसांव तुमी जोडूंक आसा. सांगाता मागा आनी सांगाता रावून वेळ करची या. आनी मोगाचें एकवटाचें संतोशाचें समाधानाचें लग्ना जिवीत कुटुंबा जिवीत जियेया. ही बापसाहेबान दिल्ली बोधबाळ ती उडासा काडटा. आनी हे शब्द तुमी तुमच्या जिणेंत सदांच उडास दवरा. 4 शब्द. सांगाता रावचें, सांगाता जेवचें, सांगाता मागचें आनी सांगाता वेळ करचोवचें. आनी जेन्ना तुमी करता जाल्यार आज ह्या पूर्ण शेतांत सांजुदाच्या पांया तळा तुमी आयल्यान ताचें बेसांव तुमकां आज मात न्ही, सदांच तें तुमकां तो जोड दितलो. आज तुमकां मेळिल्लो हो सक्रामेंत, त्या सक्रामेंता मुखांतर क्रिस्त तुमच्या जिणेंत तुमकां तुमकां मेळटा. तुमच्या सांगाता तो रावता. तो तुमकां खंडीत जावन बेसांवां दितलो. आनी तुमी कितें आशेतात ह्या तुमच्या लग्नाच्या जिवितांत तें सक्कडी देव तुमकां फावो करतलो. फावो करून दी म्हणून आमी आशेता आनी आमी मागता. आमेन. मगच्या भाव भणीनो, आतां रेस्पेराची रीत आमी चलयता. एक जोड्याक विंगड आमी रेस्पेराची रीत चलयता. देखून
साक्षी कोणा नांव दिल्लीं आसात, साक्षी नांवां दिल्लीं आसात, दया करून तांणी मुखार येवचें आनी व्हंकले आनी न्हवऱ्याच्या फाटल्यान रावचें. साक्षी कुटुंबांत कोणी साक्षी आसात, दया करून मुखार या, लढाई करिनाकात. हांगा पळया, दया करून उबे रावा. ह्या लग्नाच्या संस्कारांत ते एकवटतना तुमच्या मागण्याचो आदार तांकां तुमी दिवंक जाय. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगाचेर आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगाचेर क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हे सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां आतां विचारतां. रोशन आनी आविला कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप खुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगासर आयल्यात की? आमी आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात की? हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात की? हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरा आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उचारा. हांव रोशन तुका ज्योती म्हज्या पतीन म्हणून घेता. सुखांताने दुखांत पिड्यांत आनी भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो. म्हज्या सगळ्या म्हळ्यार जिवंतांत तुजो मोग करतलो. तुका मनान लेखतलो म्हूण बसयता. हांव ज्योती तुका रोशन म्हजे पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें बलकायन तुका विश्वासी रावतलें आनी सगळे म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलें आनी तुका मनान लेखतलें मन भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्वर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडी नये. ह्यो मुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक आतां दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं.
हवीला ज्योती म्हज्या मोगाची म्हजी विश्वासीपणाची पुना म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. रोशन म्हज्या मुगाचे आणि विश्वनाचे ऋण म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. मॅक्सिम आणि प्रीतिका कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगासर आयल्यात गी. होय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात गी. होय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली भुरगींपणां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात गी. होय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरा आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उचारात. हांव मॅक्सिम मोरास तुका प्रितिका म्हजी पत्नी म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून भास दिता. हांव प्रितिका तुका मॅक्सी म्हजो पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पोर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरों जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हण तुमी एकामेकाक आतां दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रितिका म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची पुन्हा म्हणून ही मुदी हांव तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. मॅक्सी म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. नवगले डेनिस आनी अन्सिला कोणेच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगासर आयल्यात गी. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात गी. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार.
देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात गी? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरा आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उचारा. हांव डेनीस तुका आसूंता म्हजी पोतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन आयज तुका विश्वास रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लागतलो म्हूण बस दिता. हांव आसूंता तुका देनीस म्हजो पोती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाय. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण एकामेकाक तुमी आतां दिवंक वेतात. तांचे सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आसूंता म्हजे मोगाचे आनी विश्वासपणाचे खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. देनीस म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. भावार्थाची प्रार्थना कोण म्हणून घेता मुखार या. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आतांच लग्न जाल्लीं ते 3 जोडी आमचे भाव आनी आमची भयणी हांगासर आसात. देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागया आनी कितें तांणी आज एकामेकाक उतार भास दिल्या ती तांणी आखेर मुसर पाळच्याक देव तांकां कृपेन बरोवन दी, सांबाळून दी म्हणून आमची मागणी आतां देवाक थंय उबारुया. देवान जोडिल्लो लग्ना बांद मनशांनी मोडिना जावच्याक आनी ताची खुशी जारी करचे विशान खरी समजणी दिवच्या वावरांत पवित्र सभेक आनी तिच्या म्हणयाऱ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आनी ससाई फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. लग्न संस्काराच्या पवित्रताये आनी शाश्वतपणा विरोध जायतीं कानूनां उपजाल्ल्या आमच्या राष्ट्रांत लग्नाचें पवित्रपण राखून काजारी जोड्यांक बरी समजणी दिवंक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक आशिर्वादांनी आनी जाणवायेन भर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कारणांक लागून काजारी बेसान असमाधान उपजाल्ल्या जोड्यांनी लग्न संस्कारा वेळी आपणे दिल्ल्या बसेचो उगडास काडणं एकामेका सोडदोड करणं माया मोगान जिवंक आनी आपले मिसांव तांकां समजून घेवंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र लग्ना बेसांत एकवटलेल्या तेगा काजारी जोड्यांनी तांणी दिल्ली भास अखेर पर्यंत सांबाळणं एकामेका संगतपणान आनी विश्वासीपणान जिवंक माय मोगाची कुटुंबां बांदून तूं तांकां धराळ बेसांवांनी बर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे आयक. सांजुदाच्या पुंतळार येदोळपर्यंत सामुहीक काजारांत लग्न जाल्ल्या जोड्याचें लग्नां जिवीत नंदन कर आनी एकामेका दिल्ल्या भाशे प्रमाणे आपलें जिवीत बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काजर जावं कुशीवरच्या चल्या चलयांक बरी जिणे सांगातीन फावो कर आनी बेगीनच तांणी लग्नां बेसान वांटेली जावन जिवीत जिवोवचे देणें तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इस्रायल फालेस्तीन गाजा आनी आमास गांवांतल्या झुजाची मोडां नितळ कर. ह्या गांवच्या मुखेल्यांनी आपलो स्वार्थ सांडून लोकांच्या बरेपणा खातीर बरो संवाद चलोवन शांती समाधान हाडच्या दिशेन मेटां काडूंक जाय अशी कृपा तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शास्त्राच्या आनी सर पदवेदार देवा, ही तुजी भुरगीं आज लग्न जाल्ली 3 काजारी जोडी तुज्या आदाराचेर पातयेवन पवित्र लग्नांत आज ती एकवटल्यान तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन आनी तूं तांकां बर आनी तांकां आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या आडकळींचेर जैत व्हरूंक सरकार शास्त्राच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. कणीक जमा करा आनी थंयसर उकल्या नवऱ्यांनी आनी कोणाक कणी काडूंक आसा आयती जावचें.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. प्रितीवन बापा, संतोश बरीत काळजान आमी तुका वोपताव तीन देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावांक आनी भयणींक आज एकठांयलाय, तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटलेलीं मैपासान सांबाळ. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवसेमांत जेजू सोवे मनशाक वांटो दिवंक येवजिलय तुवें, आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुज्या महिमेची दायजी सर्गी. जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजेस लागीं स्थापलय तकच्याक काळा काळी. उतरां वर्ती येवजण ही तुज्या मोगाची, त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळकुणांत अशी तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडता. देखून सगळ्या संतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी रुची रसना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त
घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावरताचो गुट परगटुया. बापा, आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें मय बोबगें जावंक मरयेच्या भगवान तुजो जैतीच्या पतीच्या भगवान दामदूतांच्या सांजुदाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय गेल्ल्या ह्या तुज्या विस्तार कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवाळ्या बापा, संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दायकन तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक धादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाची भुरगीं आमी एक कुटुंब तशें आज हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या जेजू बापाची वळख आमकां कर दिल्लो आनी एक मागणें ताणें आमकां दिल्लें तेंच आमच्या बापाचें मागणें म्हणून बापाक उलो मारया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकोवल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतना आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय लग्नाच्या बेसांत भितर सरोन वेदिशी आयिल्ल्या ह्या न्हवऱ्यांक आनी व्हंकलांक जेजूच्या कुडी रक्तान मेळोन सदां एकवटलेली जावं म्हणून सुरेस्परा आमच्या बापा लागीं आमी मागया तेमी गेला पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याचो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून रचली दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसाराक शाट्टी पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार सापचो वेळ पावतस तोच भावार्थ्याचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मोदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो रूपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें तर आज लग्नांत एकवटलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता बापा लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन तुमचो तांचे सवय आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोव आपूण बांदून हाडटात ते कुट्टाम मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं ह्या तुज्या दुवांचेर लग्न जाल्ल्या व्हंकल्यांचेर तुजे सुबाम देण्यांनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आनी आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या शगुणांनी ती तांकां नेटोवं ह्याय तुज्या न्हवऱ्यांचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल विश्वासी पती ते जावं आनी खरे बापूय जशें आपल्या भुरग्यांची ते जतन घेवं मोगाळा बापा तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ती आज येत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकवटांत
वांटो घेवंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. पळया हांगासर आमचे मुखार आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या त्यो म्हजे बद्रेवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मगर बाबडीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो इगर्जेंत 8 कಡೆ आनी भायर माटवान 2 कಡೆ कुमगार वांटात. तुमी शिस्तीन कुमगार सेवंक येवचें आनी दया करून ह्या पुंजडार कुमगार फकत आमी जिबेर मात सेवसो, जिबेर मात्र आतार न्हय. देखून कुमगार वांटतल्यांक दया करून विनंती करता कुमगार जिबेर मात्र दिवचो, आतार न्हय, जिबेर मात्र. आनी भक्तीपणी कुमगार आमी सेवसो. व्हंकले न्हवऱ्यांक गुवळी बाप कुमगार दितले. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Seni
केल्ल्या सोमया जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तूं आयला, आमच्या काळजान तूं राव सोम्या, आमच्या काळजान तूं राव. तुज्या सक्तीन आमकां बर, तुज्या कृपेन आमकां बर. लग्न जिवीत तुवें व्हरतो संस्कार जावन दिलाय आनी अशें लग्न जिविता मुखांतर तुज्या रचनेच्या वावुरांत मनशाक तुवें सहवावुराडी केल्याय. अशा सगळ्या पळो दिवन तेका जोडी आज लग्न जिविता पांय तेंगत आसतना तांकां तुज्या कृपेच्या बेसवांनी बर आनी जें कितें मिथांव तांणी हातीन घेतलां ती सुभामपणी करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका होगळाप तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका स्तुती तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका वंदन तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सर्व वाईटांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सर अपयांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या मुखार राखून व्हेल्ल्या खातीर, अर्गां तुका कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका आयज सुदीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका आयच्या दिसा ह्या पुंतळाक येवन ह्या लग्न संस्काराच्या मिसांत वांटेली जावंक फोव जाल्ल्या खातीर, अर्गां तुका तेका जाणा जोडी आमकां लग्न जिविताक तुवें फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोमया हांगासर गवळी बापान तावनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका तुज्या उतरा द्वारे आमची काळजां मनांत दोशी केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका पवित्र एवकारिस्तीक जेवणा मुखांतर तुवें आमचेर आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोमया विविध मनशां रुपी जायती कुमकांनी आदार दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सर्व काजारी जोड्यांक खातीर, अर्गां तुका आमच्या सर्व कुटुंबा जिविता खातीर, अर्गां तुका तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू काळजा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आज लग्न संस्कारांत एकवटलेल्या तुझ्या पुतान दुवांच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. या दोनी देण्या पासून तुका दिन वासून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्लीं ही आमची भाव भयण सदां तुका एकवटलेली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक ती कळीत करूं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. वकल नवरे तकले बगाया बेसावाक. सर पदवेदार देव, देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक तुमकां निर्मो. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकूळट करूं आनी तुमकां आदार दिव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयाकरून बसया. मुगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या दबाजीक लग्न संस्काराच्या उत्सवाक वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां, मोगाचो स्वागत मागतां. भोव भक्तीपणी अमिसाचें बलिदान मिटोवन ह्या सगळ्या संभ्रमांत तुमी शिस्तेन आनी भक्तीन वांटेली जाल्यात. तुमकां शबासकी. सांजुता देव तुमच्या बसो विनंती करून दी आनी तुमकां सुमयेचीं बेसांवां निरंतर मागून धाडून दी म्हूण ह्या संदर्भार तुमचे खातीर आमी मागतां. माध्यम मुखांतर हो संभ्रम चलयतल्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी मागतां. सर्वेस्पर देव तुमचे सुमाम आशिर्वादा घालून दी म्हूण आमचे मागणें तुमचे खातीर. आस्तेकान जाणां जोडयां हांगासर लग्ना जिवितांत एकवटलीं त्या सर्व जोड्यांक काळजांत तावन हांगासर आसल्या गोळी बापाच्या नांवान, सर्व ह्या संघाच्या नांवान, धर्म भयणीच्या नांवान, तशेंच हांगासर आसल्या समेस्त भक्तिकाच्या नांवान हांव अभिनंदन पळयतां. कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू म्हणटा. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. जे कितें स्वामीन आज तुमचें थंय बरें काम सुरू केलां तोच पंथा पळोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर. मोगाच्या भाव भयणीनो, असंभ्रमान वांटेली जाल्ल्या आमच्या मोगाळ गोळी बापांक हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. हर एक वर्सा फाटल्या 6 वर्सां जालीं म्हजी हांगासर. फाटल्या 5 वर्सां थंय आयल्यात. 1 वर्स कोरोना आसल्या येवंक जावना, पूण हांगासर आयल्यात. ह्या पुंथळार ह्या फेस्ताच्या संभ्रमान वांटेली जावन आमचे खातीर तांणी मागणें केलां. मिसाची बलिदानां भेटयल्यांत तांचो काळजांत तावन उपकार बावडटा. तांकां बरी भलायकी सुरस्पर देव फोव करूं दी म्हूण ह्या वखदां आमी मागतां. तशेंच हांगासर आसात साबेटवणी केल्ले मानादी बाप विजय आसात. अशोकनगर तावन थंय आयल्यात. डॉमिनिकान याजक तुमचोय उपकार बावडटा. बाबल्टी SVD मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरांत आयल्यात. तुमचोय उपकार बावडटा. बापानील तुमी डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरांत आयल्यात. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. काटीपडलो सुविगार बाब संतोष लोबो ते हांगासर आयल्यात. 11:30 वरां तांकां मोरणाची मीस आसा थंयसर जाल्यार आमचो मोग दोन ते हांगासर आयले. आतां ते हांगा तावन गेले चिंता. तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. आमचेच बाप रॉबर्ट हांगासर आसात. निवृत्त याजक तरी व्हरता उर्बेन आमकां थंय सेवा दितात. तांचोय काळजांत उपकार बावडटा. जायती धर्म भयणी हांगासर आसात. तशेंच सर्व भक्तिकां तुमी आसात. पयस पयस तावन आयल्यात. तुमकां हर एकल्यांक हांव अभिनंदन पळयतां. देव बरें करूं म्हणटा. आयची देवस्तुती चलोवन वेल्ल्या हर एकल्यांक, गायन केल्ल्या समेस्तांक आनी आल्तारीची विधी सेवा केल्ल्या समेस्त भुरग्यांक, विधीची सगळी फुलांची सजवणी केल्ल्या धर्म भयणींक आनी हांगासर चित्रीकरण करून आमकां सांगात दिल्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल, डिवायन वर्ल्ड TV चॅनल, तशेंच कोनिका स्टुडिओ दीपक आनी सगळ्यांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. बेणकारांचो तशेंच स्वयंसेवकांचो, सगळ्या ओकल्यान वऱ्यां सुदारशिल्ल्यांचो, जेवण तयार केल्ल्या मनीस वाल्टर आनी सगळ्या पंगडाचो आनी समेस्तांचो उपाध्यक्ष शायला डिसोजा, तशेंच कार्यदर्शी सुनील मरस आनी सगळ्या गोळी परिशदेचो आनी सगळ्यांचो उपकार बावडटा. येवच्या फेस्ताच्या दिसा सगळ्यांचो सविस्तर रितीन उपकार बावडूंक आसा देखून चड वेळ काण घेना. परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, फाल्यां नोवेनासो फाल्यां 7वो दीस आनी ह्या संदर्भार फाल्यां सकाळीं 10:15 वरां तेर्स, 10:30 वरां मीस, उपरांत 9 सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 भक्तिकांक जेवण. ह्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. ब्रेस्तारे सकाळीं 10:30 वरां मीस, 10:15 वरां तेर्स, 10:30 वरां मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 भक्तिकांक जेवण. येवच्या शुक्रारा सांजेर 6 वरां पक्षिकरे पेंटेंत सांजुदाचे इमाजीचें आशिर्वाचन, उपरांत चेरेलसो पुरशांव, उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान, संजेचें मिसाचें बलिदान विजील मास म्हणटा आमी. आनी ह्या मिसांत वांटेली जावंक ताचे उपरांत 9 आनी मोठवें सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत भक्तिकांक जेवण. हे संभ्रमान बेसपाच्या संभ्रमान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. येवच्या शनिवार 28 तारीख ह्या पुंथळाची दबाजी परब. सकाळीं 7:30 वरां फेस्ताचें सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. 9:30 वरांक आमचे गोळी बापांक अदीक मनादी दोतोर पिटर पॉल सल्डान हांकां आमी गिटी लागीं स्वागत करतले. 9:15 वरार मुर्दमाची वाती वांटतले आनी 10 वराक संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमच्या देशीच्या गोळी बापान तावन आसतलें. हे संभ्रमा वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. फेस्ता सर्पेन हांगासर कोणाक मिसां दिवंक आसात तुर्तान तुमी ऑफिसान दिवची. नव्या संदर्भार मिसां दिवंक आसात तर वेळार तुमी ऑफिसान दिवची.
फेस्ताक मुद्दम रावंक तुमकां उलो दिता मुद्दम तुमी ऑफिसान दिवची तशेंच फेस्ता बाबतींत फुल्ली फुलाची पकडी दिवन सहकार दिवंक तुमकां आमी आपण दिता सामूहिक काजार फेस्त आनी इत्यादी म्हणटाना जायतो खर्च आसा देखून तुमी बँडाक तशेंच फुलांक तशेंच सामियना लायट्स सावंड तशेंच जेवणाक इत्यादी दिवन सहकार दिवन कुमक करूंक तुमकां आमी आपण दिता पिर्जेंत रावनी सहकार दिया आनी वर्ता मापान कुमक करा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता सादी पिर्जेंत रुपये 1000 फेस्त पिर्जेंत रुपये 5000 प्रधान पिर्जेंत रुपये 25000 वा पोषक पिर्जेंत रावंक कशी आसा जाल्यार 50000 दिवन सहकार दिवयेत काजरी जोड्या फाटल्यान जायतो खर्च आसा पोषक पट जावन 25000 रुपये दिवन कुमक करूंक तुमकां आमी आपण दिता मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं पुंतळाची परब दबाजन करूंक आमकां साध्य जाता ह्या संदर्भार एका मनाचे काळजाची जावन हे फेस्ताचो दबाजो चलया ह्या वर्सा फेस्ताचो संदेश जावन आसा सोमिया जेजूच्या सळावळी शेगुणाची कुटुंबां बांदया सांजूदूता देव कुटुंबाचो शरोती म्हणलो संदेशा टापता मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजार केल्ल्यो वाती बेंजार केल्ले मीठ तेल उदक कोंतांबीर रेल्वेको सांताच्यो इमाज्यो इत्यादी सर्व आसात ह्यो आमचे सरत झुजा वयर झुजोवंक आमकां आनी जय जोडूंक आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपण दिता सांगातास कोणाक दैवी वखदां जाय गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां थंयसर मेळटा थंय घेवन तुमचो फायदो तुमी जोडा मोगाच्या भाव भयणीनो परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आतां मोठ्ठें सांदुताच्या मनाक 6 दिसाचें नोवेन आसा नोवेन जाल्या उपरांत रेलिगेचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत तुमी तुर्तान व्हडल्या हॉलाक वयचें थंयसर व्हंकलेन वरां उल्लासूंचें आदल्या संप्रदाया प्रमाणे कोंकणी संस्कृती प्रमाणे उल्लासूंचें मोठ्ठें कार्य थंयसर व्हडल्या हॉलांत दवरलां देखून तुर्तान तुमी थंयसर वयचें आनी घडयेन तें कार्य मुक्त जातलें मोठ्ठें कार्य चड लांब ना उपरांत सर्वांक जेवण आसा तें जेवण स्विकार करून तुमी वयचें तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो आतां आमी नोवेनाक आयतीं जावचें पात्रण सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रण सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रण सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भाव भयणीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे करता बगे उजुता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता सांजुता देव एरसांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता तुका आनी दर दोजुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगतीचो आमी उगडास करता भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर लाभ लाभता आनी समेज मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या भावात उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करूं मोग वाडय आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारपाद उबारच्यो गोरसो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो वचता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातीने म्हणजे तुजें दवरता तुका जो महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें सांगाता मागे हे संवसारी जेजू सोसय रावने धर्म आसलेल्या बागे वचूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सुडंदर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सुडणीची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणात दोनी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीसकर अडचणी संपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेलें असो तूं किरेती शिरोती जावन आसाय तुजे मजतीर बरोबर वचून ही म्हजी गरज तुज्या पुनशताक पतीने नायला एकडी बोरदोळे दांपिया म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो जायतीं जाणां भक्तीक हांगा जायतीं ते सवां घालून वेतात हाडून दितात तशेंच हांगासर दवरतात बऱ्या भलायके खातीर कुडीच्या बऱ्या भलायके खातीर तशेंच मतीच्या बऱ्या भलायके खातीर बऱ्या कामां खातीर सेरिके खातीर भुरग्यांच्या देण्या खातीर विविध रितीच्या संकश्ट वळख जाल्लीं विविध रितीच्या कश्टांक वळख जाल्लीं पिडे वळख जाल्लीं विविध रिती समस्या बली जाल्लीं जायतीं जाणां हांगासर तांची ते सवां घालतात सांजुतात देव ह्या भक्तिकां खातीर विनंती करता बरोसो सांडलो सांत
भरोसो दिता आदार दिता आनी कुमो करता आनी सुमेलची बेसांव मागून दिता आज ही सगळीं त्या सवा सुमयाच्या पांयां तळा समर्पिया त्या जाणां हांगासर जोडी आसात तांचें लग्न जिवीत फुडलें जिवीत सुखाचें संतोशाचें समृद्धीचें जावं दी म्हण मागया सर काजरी जोड्यां पासत मागया ह्या काजरी जोड्यांनी सुमयाची देख घेवन आपली कुटुंबां भाग्यवंत करच्या दिशेन वावरूंक कृपा मागया ह्या पुंतळा समर्पण दिवया ह्या पुंतळा फेस्ता बाबतींत आसा जावची हर एक कार्य शबितान पंथा पावोवंक आदार कृपा मेळ अशें करया तशेंच आमी मागया विशेश करून इस्रायलांत तशेंच फलस्तिनांत जावच्या झुजा वरवीं कश्ट केल्या सर लोकां खातीर आमचीच कुडयाळची आमचीच मंगळुरी उडपी जायतीं जाणां आसात कश्टांत आसात संकश्टांत आसात जायतीं रीण काण थंयसर गेल्यांत थंयसर फाटी येवंक तीं खवज येतात कित्याक रीण जायतें आसा भरचें कशें म्हणलें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी खातीर मागया आनी खंडी स्वामी जेजू क्रिस्त थंयसर शांतीची मोळां उपसोवन दी आनी शांती स्थापन जावन दी आनी थंयसर बदरती कामांक फोव जावन दी म्हण मागया परकांत आसात भाव भयणी तांचे पासून मागया सरदानी पासून मागया हांगासर माध्यम मुखांतर हें नवें करतात त्या सर भक्तिकां खातीर मागया जायतीं जाणां कश्टांत आकांतांत आसात रडण्या रुदानांत आसात स्वामी जेजू क्रिस्त तांचे रडणे रुदान थांबोवन दी तांची दुखां पुसून दी तांची दूख संतोशान बदलून दी म्हणून आमी मागया सांगात मागया म्हज्या मतीर काळोख हाडन म्हजो बाबा दंडोनो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस उंडाय इवत्या संता म्हज्या कळसाच्या गुंड्यात हांव तुका ओला मारता आशा सांडलेल्या बरो सुद्दां करीत तेणें तुका देवान दिला म्हजी जिणयेची कंटे कुटे म्हज्या कळसाची कोटसां हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल मागीर पसी नमा देखीन तूं म्हाका मोगान आदारसन सुदारसन वर व्हडा पतीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोन दी अशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन मोगळ बाबडीन एक घडी बरो आमचे दोळे दांबी आमचे हात आमच्या अर्द्याचे दवरया सांजुता मुखार साहित्य बरेंपण आमच्या जिवितांत फोव जालां जायतें बरेंपण फोव जालां कामां जाल्यांत विजा जाल्यात भुरग्यांचें देणें फोव जालां काजर जिवीत जियोवचें देणें फोव जालां बरी सैरीक मेळ्ळ्या बरीं कामां मेळ्ळ्यान बरी भलायकी फोव जाल्या जिवितांत जायत फोव जालां हें सगळें जायतीं हाच्या पांया पुंतळा जाल्यांत त्या पासून आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगलाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 हात उबारया निरंतर सुमयाची स्तुती करया हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळ जावन दिता सुमया या सगळ्या भक्तांचे दया दिश्ट घाल वड मिनतेन आशीर्वादान भरलेल्या पासून वडका कुळतीन आमची मागणी ऐकून आमकां बेसांवांनी बदलल्या पासून मागलेले सगळे फाव केल्ल्या पासून पिडेस्तां बरी भलायकी दिल्ल्या पासून आमची सगळी इरादे जारी केल्ल्या पासून तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन ओगलाप हालेलुया 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 मोगळ बाबडीनो पिडेस्त आमच्या बाबणी सुगडास काडया तांच्या बऱ्या भलायकी बसोत मागया त्रिंदादीक मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशा सेम घेवचें तितलो लार्मीक जालोय आनी आमची पिडा गुण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळादीन पदवीन गुण करताय प्रार्थुया भोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वाकुडीने कुडीच्या पिडेन कश्टोवच्या तुज्या साकरा साकरणेचेर भक्तिकांचेर भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवाबरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिड्यांतली गुण जावन वेगेस भलायकी जोडूंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचें नांव आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोदयाळ सुमया बाबत तांच्या बुजवणदारा तुजी मेतमेन नातली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण मडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून इमाना बैत पयस करून एकामेका काळजांत बगसून चिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारू तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमय सदां तांच्या संगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सरपदवेदार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मै पसान आनी काकुळटीन बरोवं दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं
आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक मैपसान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगाता तो आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमची राखूल करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान देवाच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आपले अशें सर्व वायट बसपून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान जळजळीत तो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. आयच्या दिसा हे सगळें कार्य बोवा पुरबायन जावंक देवाचो आशिर्वाद देवान आमकां फावो केला. देखून देवाक जावं अर्गा. आज ही 3 काजारी जोडी तांचे नवें जिवीत प्रारंभ करतात. तुमकां अभिनंदन पाठयत आसतना देवाची विशेष काकुळट आदार बेसावा कृपा तुमकां तो दिव म्हणून हांव मागतां. आज कितें तुमी बसायलां अखेर म्हणसर तें तुमी पाळूंक जाय. जर तर तुमकां तो निर्धार घट्ट आसा कोणेंच तो निर्धार हालोवंक जायना. तुमचो निर्धार मात तुमी तो घट्ट करचे. हांव आज लग्न जालां मरता म्हणसर हें म्हजें लग्न जिवीत हांव सांबाळटां हें आज तुमी म्हणाचें आनी तें त्या प्रमाणे तुमी जियेचे. तुमकां जिवंक देवाची कृपा कित्याक तुमी सक्रामेंत काण गेला देवाची कृपा तुमकां आसा म्हणे तुमी उडास दवरा. तुमकां विगाराच्या नांवान हांगासर आसलेल्या पाद्रापाच्या नांवान आनी समेस्त भक्तिकांच्या नांवान हांव बरें मागतां. देव तुमकां राखून दी. सांजूद तुमच्या पासून विनंती करून दी. ह्या फेस्ताचे ह्या दिसाचे शुभाशय तुमकां सगळ्यांक हांव व्हडा संतोशान मोगान पाठयतां. सांजूद ता देव तुमकां राखो सांबाळूं तुमच्या खातीर विनंती करूं म्हूण मागता. म्हाका ह्या वर्सा आपयल्ल्या खातीर फादर तुमच्या विगाराचो प्रत्येक तर उपकार बावडटा. फेस्ताक फाटल्या वर्सांनी हांव हर एका वर्सा हांव आयलां आनी 2-3 फावटी ह्या सामुहीक काजारांकय हांव आयलां. आज हे म्हाका एक संदर्भ फाव जाला. देवा करगां दितना पाद्रापाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचे सदांच आसूं.
सगळ्यांक कसाचे गुरुवेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.